बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सगळ्यांच्या मंगळा बापा, आयचो दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमचो मुखलो हप्तो तुज्या हातान समर्पण दिता. तुजी कृपा, तुजी काकूळ, तुजी दया तूं आमकां लाभय. आमच्या ह्या मागण्या मुखांत्र, मिनिस्ट्री मुखांत्र जें कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगिल्लें, जें कोणा खातीर आमी मागता म्हणून बसयल्लें, तांच्या सबारांच्या गरजांक तुवें स्पंदन कर. जें कितें गरज आसा तें सर तुवें दया केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी जें कोणी आमचे कडेन आनी तांच्या सबार गरजां खातीर मागोवंक सांगलां, तांचे समस्ये, कश्ट, कंत बेजाराई, दूख ह्या घडये तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. कीर्तन 9 वाक्य 9 म्हणटा, दग्ध भक्तल्यांक सर्वेस्पर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. सर्गींच्या मंगळा बापा, एका दुबळ्या धाकट्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता. घरांनी, कामाच्या थळांनी, विविध इतर जाग्यांनी विविध रितीचे समस्ये भोगून आसल्यांक, कुडीचे तशें मानसीक दग्धनी भोगून आसल्या हर एकल्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता. विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांक, मुखार वचूंक वाट दिसनासल्यांक, विविध समस्यांक लागून कश्ट नासच्यांक, अवघडांक, अपायांक, आनवारांक सांपडाल्ल्यांक हर एकल्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता. तांचे कश्ट तूं हाळू कर. सांगूंक जायनातल्या समस्या निमती वळवळून आसल्ल्यांक त्या भावंडांकी तुज्या हातान समर्पण दिता. तांची दुकां तूं पुसून काड. तांकां तूं वाट दाखय. तुज्या मुखामळाचो परजड तांचेर तूं फांकय. सियोनांत हांव तुज्या कुमकेचो हात तूं तांचेर तूं धाड आनी तांकां आशिर्वादीत तूं कर. तांची मेटां तूं आदलोन वचनाशें तूं राखून सांबाळून व्हर. तांचो हात तुज्या बावळ्याक धन तूं राखून सांबाळून व्हर. तांकां तूं मुखार वचूंक वाट दाखय म्हूण मागता. मंदरून कीर्तन 10 वाक्य 17 म्हणटा, सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणें तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. तांकां तूं खाण दिताय. हर एकल्यांनी जीं तुजे समोर तीं मागून आसात, जीं तुजेर पातयेन आसात, तुज्या मजतेक राखून आसात, तांकां हर एकल्यांकी मंगळा बापा तूं सांडून घाली नाका. वेळा काळाक सरी जावन तांच्या कश्टांक तूं स्पंदन कर. सहज समस्या तांकां तूं भायर हाड. सहज समस्या तांचे सुटून वचाशें कर आनी तांचें जिवीत तूं उजवाडाय म्हूण मागता. पवित्र आत्म्या, ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या, ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या, ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. तुज्या मोगान बरोवन, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळां सक्तेन बरोवन, तुजे सांगता एक जावन आसून जिविताचें हर एक मॅट काडून, हर एका नव्या कामाक हात घालता आसतना, शिकपा ते मुखारसून वेता आसतना, इतर विविध योजना मांडून हाडटा आसतना तुजो आदार मागून, तुजी मजत, तुजी ससाय मागून मुखारचें मॅट काडून तुजी कृपा आनी ससाय हर एकल्याकी दिवन तूं आशिर्वासी आनी तुजेर पातयेल्ल्यांक, तुजेर विश्वास दवरलेल्यांक तूं केदिंगूच सांडून घालिनाय. तूं राखताय, सांबाळताय आनी आदार दिताय म्हणलें बघा हर एकल्यांक येशें कर आनी तांच्या जिवितांत तुजें हजारपण भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. आमेन.